नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा आत्मिक विवेक ह्या विशयाचेर आमी नियाल कोत्तात. मानेवंत आज्ञेत आत्मिकायेच्या मौनात जाणवीक उजवाड आपणायता. जेन्ना आमी देवाच्या उतराक कान दितात, पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेक कान दितात आनी एकामेकाक आयकून घेतात, तेन्ना आमी आत्मिक विवेक घेवंक पावतात. दिसा दिसपट्टे सोंबोवन नवसरूंक आयकोन घेवप गरजेचें. मानेवंत आज्ञेत थोड्या उतरांचो मनीस त्याग करून आनी पवित्र साग्रामेंता सामकारा मागणे करून ताणें आत्मीक सुचोवणेक कान दिलो आनी संवसारी वस्तू सोडून दिल्यो. देवाच्या मोगाचो एकचार अणभवलोलो मनीस तो आसलो. अणभवलोलो जेजू ताच्या मुखामळार दिसून येतालो. येयात आनी देवाची कृपा अणभवात. ह्या मिसाची इतिहासावा फामिलीक बरी भलायकी मागता फ्रेझर फेर्नांडीस कुंकोली थाव. दिनवासनीचे मीस भेटयता आंतोनियो लिविया एडन एडली सांताक्रूज थावन. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता एल्विस बोथेलो सांताक्रूज थावन. घराबियांत शांती आनी बरी भलायकी मागता आंतोनियो फेर्नांडीस आनी फामील मेर्सेस थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता क्रिस्टोफर आराउजो सांताक्रूज थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता मेलिना वाज आगासय थावन. सेड्रिक आनी स्विझल भुरग्यांचें देणें मागता जोआनिता वाज दाबोली थावन. आलिशा फेर्नांडिसा पासोत जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता पियेदाद फेर्नांडीस आसनोरा थावन. जुलियान कोयेलोक बरी भलायकी मागता नातेविदाद आनी निकलाव डायस आगासें थावन. 17 वर्सांनी आग्नेलो आनी आंजेलाक भुरग्याचें देणें फावो जालां. ह्या पासो देवाक आर्गां दिवंक मिक्स भेटयता जोआनिता वाज दाबोली थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता मानुएल आनी मार्टीन फेर्नांडीस गोवा वेल्या थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता नासिमेंता मिरांडा वास्को थावन. दिनवास्ता आनी मिशा फॅमिलीक बरी भलायकी मागता कार्मा फेर्नांडीस जुवारी थावन. मॅक्सन आनी सेल्सीक भुरग्याचें देणें मागता जोआनिता वाज दाबोली थावन. लिंकन रेजिना टेसी आनी जोकीक हांकां बरी भलायकी मागता लासन वालेस आगासय थावन. सगळीं आमी उबी रावुया. Soto
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. येवकार तुमकां सगल्यांक. आयज नोवेनाचो दुसरो दीस. आयचो विशय मानेवंत आग्नेल ओत्मीक आकारणे वरवीं जानवायेची दिवती आपणायता. ओत्मीक आकारणे वरवीं पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक कान दिवन देवाचें उतर नियाळूंक आनी मागणे करूंक आनी क्रिस्ती जिवीत जियेवंक मार्गदर्शन मेळूंक गरज. जे परी मानेवंत आग्नेलान क्रिस्ती जिविताक गोवाय दिली तशेंच आमी आमच्या जिवितांत वावरूंक देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. ह्या पुरबायेच्या भावां भयणांनो, आत्मीक आकारणींतल्यान ही जाणवाय आपणावंक जाय त्या भासांनी आमी चुकल्या हें वळखून घेवन दूख धरून आमच्या पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक योदितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमच्या कुटुंबाच्या देण्या खातीर दिन वासून बरोबर म्हणुया. महिमा बापाक, महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोरपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शेळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या सुव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो मागणी दिनवास देवा मुखार हाडटा आसतना वायचो दीस कुटुंबा खातीर भेटयल्लो दीस आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया. सोरपदवेदार देवा आमच्या कोनवाड्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जाणवायच्या पुस्तका वेलें वाचो. जाणवाय पोळजोळीत, तिचो पोळजोळ उणें जायना. तिचो मोग करतात तीं तिका रोकडीच सोदून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाची वळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं तावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडकोळ सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चीत दवरूंक
संपूर्ण जाणवाय. तिचे पासत जागरण करून रावता तो रोकडोच हुस्क्या मेकळो जातलो. आपणाक मानवता तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सोगल्याक भोंवता आनी तांचे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सोगल्या चिंतनांनी ती तांकां भेटटा. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, देवा, म्हज्या देवा, म्हजो ओत्मो तुका तानेला. म्हणुया. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो ओत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा, म्हज्या देवा, म्हजो ओत्मो तुका तानेला. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परोस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें वोंट तुजी तोखणाय करतले निरोंतोरी. दिसान दीस तुका दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब. देवा, म्हज्या देवा, म्हजो ओत्मो तुका तानेला. पोटभर जेवलेले पोरी म्हजो ओत्मो दादोशी. म्हजें वोंट मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलोलो जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दोल्लां दिसता. जबाब. देवा, म्हज्या देवा, म्हजो ओत्मो तुका तानेला. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पातकांचे सावळेंत कुशाळकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो ओत्मो, तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबाळ, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा, म्हजे देवा, म्हजो ओत्मो तुका तानेला. भाग्यवन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, बरवसो नासलोल्या येरा मनशा परी तुमी कोणती बरीच जायना जावन मरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच परी जेजूचेर बावाट दवरून मेल्यान तांकां देव ताचे बरोबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्यांव ती मेल्यान तांचे आदीं वेचिनाव. तर हुकूम परगडटल्या महादेवदूताचो ताळो गाजतलो आनी देवाचो कोर्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण काशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावाट दवरून मेलान ती पयलीं पुनर्जीवन जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतराळार मेळचे खातीर ताचे बरोबर कुपांचेर उखलून व्हरतले. म्हणटच आमी सदांकाळ सोम्या बरोबर आसतल्यांव. देखून ही उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Jesu, Jesu,
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माथेवा पोरमडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक इवपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गींचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्यां बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उर्शीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मध्यानीर बोबाड आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता. ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाणांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात आनी आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. विकतल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येता म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां अडखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. अपुरबाईच्या भावा भयणानो, मिसाचो वेळ तो कुमन्यांव दिवपाचो. सगल्यांक क्रिस्ताची कूड म्हणून यादनिकान हो जेजू पोरजेक वांटलो आनी सगल्यांक वांटल्या उपरांत तो लिजा आशी गेलो. लिजा थंयसर व्हील चॅराचेर बसून आसलेलें, ताचे लागीं उठोंक जायनासलेलें, ताचे लागीं कुमन्यांक घेवंक मुखार येवंक जायनासलेलें. पाद्री ताचेशी गेलो आनी म्हणलें, लिजा, क्रिस्ताची कूड. आनी लिजान बाबड्यान सदांचेच भाशेन आपल्या भावार्थाचो जबाब दिलो, आमेन म्हणलें आनी आपलो हात मुखार काडलो जेजू काळजान घेवच्याक. पूण येवपा वटी त्या पाद्रीन ताका दिलो ना जेजू आनी 2 पावलां फाटीं गेलो आनी थंय ताणें म्हणलें, लिजा, क्रिस्ताची कूड. ताची आवय बापूय चावली, फादर वॉट आर यू डुईंग? आमच्या लिजाक चलूंक जायना तें तूं नको. ताणें भावार्थाचो जबाब दिला आनी आमेन म्हणून जेजू काळजान घेवपाक आपलो हात पाठयला. तूं ताच्यो मस्कोऱ्यो करूंक आयलाय. पूण ह्या पाद्रीन आपले कान हालयले ना, आयकलें नाशें दिसलें. आनी 2 पावलां फाटीं गेलो थंयसर आनी म्हणलें, लिजा, क्रिस्ताची कूड. लिजान कितें तरी भितरल्यान आयकलें. आपलो भावार्थ ताणें खंयच्यान तरी जाग वयलो. यादनीक म्हाका खंयच्यान तरी म्हाका उठायता अशें लिजाच्या काळजा म्हणून जालें. लिजा उठलें. लिजा उठलें तें पळोवन ताची आवय बापूय अजाप जाली. इतलीं वर्सां जालीं आमचें चेडूं ह्या व्हील चॅराचेर आसलेलें, ताच्या लागीं चलूंक जायनासलें, उठूंक जायनासलेलें. हें उठलें आनी उठलें तितलेंच न्हय, तें चलूंक लागलें. जेजूक आपल्या काळजान घेवन आपली भावार्थाची पावलां मारूंक लागलें आनी ह्या भावार्थाची पावलां मारून तें यादनिकाशी पावलें. येदी व्हडली मिलाग्र. अपुरबाईच्या भावा भयणानो, आज आमी पादाग्नेलाक मान दिवंक हांगासर आयल्या आनी खेरीत भाशेन हो विशय आमी नियाळटा. ओत्मीक ही आकारणींतल्यान आमी जाणवायेची दिवती आपणावया. खेरीत भाशेन आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करून जाल्यार आमकां घडये तेंच कितें समजूंक मेळटा. ही जाणवाय म्हणजे कितें तें. जाणवाय आमी कित्याक आपणावपाक जाय. जाणवाय आमकां खंय व्हरता. कसली ती जाणवाय जी आमकां देवाशी व्हरता. कसली ती जाणवाय जी आमकां आमचे ओत्मीक आकारणेंत आमकां उजवाड दिता.
ही आमी जाणवाय कित्याक आपणावपाक जाय आनी हे जाणवायेंतल्यान आमी कित्याक चलपाक जाय हें आयचें देवाचें पयलें वाचप आमकां सांगता तो जाल्यार आयज शिव वर्तमान आमी पळयता 5 पिसाट आनी 5 जाणवायेन बोल्लोल्यो ह्यो आंकवाऱ्यो. तांकां पिसाट कित्याक म्हणटात आनी जाणवायेची हांकां अशें कित्याक तांचे मदें हें अंतर आसा हें आमच्या सगल्यांच्या दोळ्या मुखार आसा आनी त्या शिव वर्तमानांतूय तें स्पश्ट जाल्लें आसा. जाल्यार आज गजाल म्हजी आनी तुजी आमच्यांकूय पावलां काय आनी ते पासत आज आमी पादाग्नेलाक मान दिता तेन्ना आज आमी दर एकल्यानी आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या खासगी जिविताचेर नियाळ करूंक वायचो दीस आमकां आपयता. वायचो दीस कितें भाशेन कुटुंबा खातीर भेटयलोलो दीस आनी आमी सगळीं कुटुंबाची वांगडी. आमकां सगल्यांक कुटुंबाचो मोग आसा. आमकां सगल्यांक कुटुंबांतली जबाबदारी आसा आनी जबाबदारी आमी आमचे भाशेन आमी ती पाळून आमचें कुटुंब आमी वाडयता. आमचें कुटुंब आमी पवित्र करता. आमचें कुटुंब आमचें जाणवायेन भरलेलें कुटुंब जावचें असो करून आमच्या जायत्या जाणांच्या काळजांत हुस्को आसा. हेंच कितें आयच्या दिसाक आमी खोलावया. आनी जरी तर हें तर आमी खोलायतले जाल्यार आज जे भाशेन आमकां नियाळ करूंक आपयला तेन्ना आयकपाची गरज आसा. लिसनींग. आमी जितले बरे तरेन आमी आयकता तितले बरे तरेन आमची जिविताची आकारणी जाता. जितले बरे तरेन आमी आयकता तितले भाशेन आमच्या कुटुंबाचे आकारणी वाडटा. म्हजें आत्मीक जिवीत हांव वाडटा जे भाशेन हांव आयकता ते भाशेन. ते पासत आज ह्या देवाच्या उतरांतल्यानूच म्हाकाच्या भावना आमकां कितें शिकोवंक मेळटा काय. पयले सुवातेर हांव म्हणटलो हांवें म्हाकाच आयकूंक जाय. आमी आयकता काय आमकांच आमचेंच जिवीत खंय पावलां काय. ह्या पिसाटांनी आपणाकूच आयकलेलें काय त्या शाण्यांनी आपणाकूच आयकलें आनी ताणें आपणाकूच आयकलें देखून ही भितरली नदर ताणें घेतली. फकत न्हवऱ्याक मेळपाचो ताचो हेतू आसलेलो पूण ताचे बरोबर तेलूय व्हरूंक जाय आसलें हें तिणें आयकलें. पिसाटांनी तें आयकूंक ना. पिसाटांनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो पूण ताणें तेल व्हरूंक ना. आपणाच्याच जिविताची परिस्थितीन तेल कितलें आसा. आपणाच्या जिविताचे परिस्थितीन आपणाची ही जिविताची दिवती कितली पासून पेटलेली आसा आनी जिविताची दिवती पेटलेली दवरपा खातीर म्हज्या जिवितांत कितलें तेल उरलां काय. आनी हें तेल सांबाळूंक मोगाच्या भावा भयणानो आज देवाचें उतर आमकां उलयता. हांव म्हणटलो आसलो आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत आमी आयकूंक सोदतलीं जाल्यार मिसाची बॅट आमकां पुरो. हें देवाचें उतर आमकां पुरो. आनी ती मनशां जांच्या जिवितांत जाणवायची दिवती पेटलेली आसता ती मनशां जीं आपल्या देवाचें उतर आपल्या जिवितांत पाळूंक ती वावुरतात. मिसाक येतात पूण ती जेमेनांत. आपल्या कान दवरून ती आयकतात. मिसाक येतात पूण शर्माच्या वक्तार ताचे दोळे धांपोनात. ताची तकली सकला वचना. ते देवाचें उतर आयकूंक सोदतात. आपल्या जिविताची आकारणी करूंक ती सोदतात. देखून देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता हाचेर ती लोक दवरतात. आज मिसाक येयलां हांव आनी देवाचें उतर हांवें आयकलां. म्हज्या जिवितांत म्हाका कितें मेळ्ळां काय. म्हज्यान खंयच्यान म्हज्या जिविताची आकारणी करूंक जाय हो तांचो हुस्को आसा काय आमकां हुस्को. हें घेवन वेतात काय आमी उपरांत. मिसाक आयलीं वांटो घेतलो कितें व्हरता काय आमी. कितें मेळ्ळां काय आमकां. आनी त्या पासत एकदम गरजेचें मोगाच्या भावना हांवें म्हाकाच आयकूंक जायो. हांव खंय पावलां काय. म्हजें आत्मीक जिवीत खंय पावलां काय. म्हजी चाल कसली जाल्या काय. म्हजो स्वभाव कसलो काय. खंयचे वाटेन मिसाचे भेटेन वांटो घेवन ह्या देवाच्या उतरांतल्यान म्हज्या भावार्थाची दिवती हांवें तेल घालून ती जिवी दवरल्या काय आनी जिवी दवरूंक त्या वावुरता काय. हें आज आमच्या जिवितांत आमी व्हरूया. लेट अस लिसन टू आवर सेल्व्स. हू एम आय. हाव एम आय वॉकिंग. वॉट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. कसलो क्रिस्तांव काय हांव. कसलो भावार्थी काय हांव. पादाग्नेलाक हांव तर मान दिता जाल्यार खंयचे वाटेन पादाग्नेलाची सावळी म्हज्या जिवितांत आसा काय. खंयचे वाटेन पादाग्नेलाचो एक तरी खंयचो गूण म्हज्या जिवितांत हांवें आपणायला काय आनी हे भाशेन हांव ताका मान दितना हांव ताची भोक्ती करतां काय. एकदम गरजेचें आमच्या जिविताची आमी आकारणी करता. आयकप आमकांच. दुसरे सुवातेर आज आमी कुटुंबाक भेटयलोलो आमी दीस आमी म्हणटा जाल्यार आज आमी कुटुंबात जिवितांत आमी आयकूंक जाय. आमी सगळीं कुटुंबाची वांगडी. पूण आमच्या कुटुंबान कितें चलता तें आमी आयकता काय. आमच्या कुटुंबान कितें जाता ताचो आमकां हुस्को आसा काय. आमचें कुटुंब आमचे खंयचे वाटेन वेता हाचेर आमचो भर पडला काय. देखून आज आमची कुटुंबां खंय पावल्यांत काय. पवित्र कुटुंबां आमची. आत्मीकतायेन भरलेली कुटुंबां आमची. वो संवसाराचे आशेन पिसाट आमची कुटुंबां आसा दिवती पूण तेलानांत. भावार्थ ना. विस्वास ना. मोग ना. आनी ह्या पासत आज आमची कुटुंबां तोडपाचे दोशेर आमी पावलेलीं आसात.
आज कितल्या कुटुंबांनी आज मोगाच्या भावना निसंटोन जाला ना काय कितली आमची कुटुंब आज आमी येते एकवटान सांबाळटा काय काजार जालेली आज पासून विश्वासी आसात काय जाल्यार बिशप हावजान ते लायण्यो कित्याक काय एनॉलमेंट म्हणटात ते आनी सेपरेशन म्हणटात ते आज कित्याक गोवाक आपली बायल जोड जाल्या काय कावन्सिलिंगाक येतात मुज बोगलेक हांवें तेका धीम मारपा पडटा हांवें तेका अभ्यासा हात जोडून मारपा पडटा काजार सांबाळ्याय म्हूण ती म्हाका सांगताय तूं नॉक फादर तू खबर ना ती तो केसो तो तू खबर ना ते केसो ते आल्तारा मुखार भास दिलोली तेदो खबर नासलोली ताचो हांव काजार जाता लोकल न्हवऱ्या सांगता तांकां स्वता मोग कुड्डो म्हूण आनी देखून आंकवार कसो भोंवता आसतना तेंगे सगळे मोगा काणयो आयकूंक पडटाय शाना हुनू गुनू हानी बनी म्हूण सगळ्यांचे हे सगळें आतां काजार जात्री तांकां खंय मोगा दोळ येताय खंय आनी काजार जात्री तो मोग लाव इज ब्लायंड म्हणटाय तेदोना ती मागीर सांगो येता फादर म्हाका आतां कळ्ळें मरे तो चिटर म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें मरे तो एसो म्हणून 7 वर्स मोगा नासलोली 5 वर्स मोगा नासलोली तेदो कांय दिश्टी पडना तांकां तेदो हो सगळो संवसार महोत्सव तांकां मोव काजार जात्री दोळ उक्ती जाताय तुमगे जाय जाणांगे जाले ते भाशेन तुमी तशी आहलो आसतली काजार जासने आदी मोगान भोंवता आसतना अशीं भोंवतालीं आतां दोनूच आत कुशीन गेले आतां राग येता तिडोक येता आतां दुकोर जाला ते माजोर जाला तेदो ते हानी आसलोले शाना आसलोले गुनू आसलोले हें हे घरा बी आमचे आयकतात काय आमी आमच्या कुटुंबांनी कितें चलता तें आमगे जिवीत खंय पावलां तें आमच्या कुटुंबांनी आमी कितें करपाक जाय तें आमचे घरा बे मजबूत आमचो पवित्र सभेचो फुडार तुमी तुमची गोठाय फामील तुमी जें कितें मजबूत कुटुंबान सांबाळटात तातूंत आमची पवित्र सभा मजबूत उरता तुमी आमचें दायज हो कुटुंब आमचें बरेंपण हें कुटुंब आमचें सूख जाल्यार आमचें कुटुंब सांबाळुया जाता वयर सकयल ना न्हू हू इज परफेक्ट कितें वयर सकयल जाता तेन्ना काजार मोडप काय एक भासाभास ना थंयसर एक समजिकाय ना एक डायलॉग म्हणटात तेन्ना बोक्सोणे म्हणटात तेन्ना दिवप ना समजिकाय म्हणटाय ती हाडप ना काय साक्रामेंत जोडलेलो कुटुंब तो मोडपाचें काय सांबाळुया आयकुया आमच्या घरा बी आनी तिसरे स्वातेरा म्हणटा आसलो गोंयकार तूं गोंयकारा आयकूंक शिंक आयक आमचें गोंय खंय पावलां तें गोंयची परिस्थिती खंय पावल्या ती पळय आयकोता तूं हो कान बेरे केल्यात सांगतात तेन्ना ही जाणवाय भितरली आपणायतात सांगतात जाय ते भाशणां दितात जाय ते आतां हेंचें मध्य प्रदेश आनी थंयसर इलेक्शनां जावपा आहा जाय तें देंवन येयलो आहा फ्री रॅशन फ्री हें फ्री तें जाय तें असो हिंगा गोंयांत देंवन येता इलेक्शना टायमार गोंयकारां आयकता तूं हो सरकार खंय पावला तो हें आमचें गोंय खंय पावलां तें पडून गेलां तुका ही आमची गोंयची परिस्थिती हुंयतान आमी उडयल्या पडून गेल्या तूं जबाबदारीचो तुवें वतांक आयल्यान तांकां ते बोबाट मारीत रावताय पूण तुवें जाणवाय वापरूंक ना तांकां विचून जाल्यार चोर हायन काबार केलो आहा पूण तेच चोरां हाडले पोतून आमी आनी हाडिताय तांकां आमी आयकता तूं हें आमचें गोंय पादाग्नेलाचें हें आमचें गोंय पादाग्नेलान कडेन सांबाळलेलें हें आमचें गोंय पवित्र केल्लें गोंय आमचें ह्या पादाग्नेलान तें पवित्र उरलां काय आयज नाका जाल्ले प्रोजेक्ट आमच्या गोंयांत हाडून जमीन खायली दोंगर खायले हेचे व्हडले गोंया पासून तांचे आतां नदर पावलेले आहा थंयसरले पासून व्हडले प्रोजेक्ट हाडा आयकता तूं गोंयकारा आयकलां तुवें जबाब दिला तुवें उलयला तूं हो गो बसोन आहा थंयसर म्हाका कित्याक पडलां तें थंयसर तेंचे जावन दी हो पयशे खायल्यात बोल्सान पयशे पडल्यात वो कोणें तुजी कामां केल्यान देखून तुजी जीब धांबल्या देखून तुका उलोवपाक जायना आयज कित्याक काय ते पासत म्हाका चेपा बिना आयज आयकपाची गरज आसा तातूंत आमची जाणवाय आसा पिसाट जावची न्ही आमचे लागीं आसा भांगाराचें गोंय म्हणटात ते आजून पासून कितें इल्लें उरलां तें आमी गोंयकारां आयकूंक जाय आमी आमचे काळजान आनी आयकुपाचें म्हणटात तें काळजाचें कान आसूंक जाय आमकां तें काळीज धडधडटा ते कान आसूंक जाय आमकां हे कान कित्याकूच उपकारनात जरी तर हातूंतल्यान आमचें काळीज तरी जाग्यार जायना जाल्यार आनी ते पासत आज घडये जेजू आमकां आयकूंक आपयता जागृत राव म्हणटा तो केन्ना कसली गोडी ती तुमी नकळत देखून पिसाटा भाशेन जायनाकात आयकूंक शिकात मागुया आमच्या आकारणी जिवितांत करतली तर पादाग्नेलान आयकलें देखून तो भाग्योन जावपाक पावता कित्याक ताणें आपल्या जिवितांत नवसोरणी हाडली आपल्या कुडीक ताणें त्रास दिले आपणाचे आसलेले पातकाक ताणें फाट केली ताणें आनी त्या पासत आज इतली तरी आमकां भोक्ती ह्या पादाग्नेलाची तरी जाल्यार कित्याक ताणें देवाचो ताळो आयकलो ताणें आपलें जिवीत देवाच्या वाटेन ताणें व्हेलें देवाच्या उतरांनी तो चलूंक ताणें प्रयत्न केले
देखून आज ताची भोक्ती तर आमी करतले तर जाल्यार आमी आमचे ओत्मीक आकारणी करुया, आमी आयकुया, आमी ताच्या पावलांनी चलूंक वावरुया, जावं आमचें खासगी जिवीत, जावं आमचें गोराबें, जावं आमचें गोंय उखलून दवरुया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ बरोबर उचारून म्हणुया. सतमंता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या स्नेहा तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सोळावा अकबार मरयता सोळावा पोंसला ताका तडीक सुसले ताका कुत्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका लिपिलो तो मेल्ले मध्ये देवलो दुसऱ्या दिसा मेल्लेलो जिवोन जालो स्वर्गार सोडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या सुवाक बसला. तुयदान जिवेन मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्यो गरजो आनी मागणी ह्या वेळार आमी बापा मुखार दवरुया. इगोर्ज मातेच्या वडिलांक, पाप साहेबांक, बिस्पांक आनी धार्मिकांक जाणवाय आनी आकारणी फावो केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवासतांव बापा. आमचे पवित्र सभेचे ओत्मिकतायेचें मार्गदर्शन सगल्या वांगड्यांक दिवंक पावूं आनी आमच्या पावलांक उजवाड जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा, सरकारी कारभाऱ्यांनी जाणवायेन नितीन आनी मोयपासान निर्णय घेवंक आनी समाजांत शांती आनी उदरगत करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मान्यावंत आग्नेलाचें जिवीत आमचे फामिलीक देख जावन आनी आमी देवाचे जाणवायेक उक्ती रावंक आनी ओत्मीक आकारणे वरवीं आमची वाड जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, गोरजेवंतां, दुबोळां आनी भायर आयलोल्या सोवें दोयाळायेन उदार जातोल्यांचेर तुजो केरीत आशिर्वाद घाल आनी बरे भलायकेन तांकां दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. पवित्र सभेंत मान्यावंत आग्नेलाक सांत म्हूण बेगीनच परगटूंक आनी तो देवा मुखार आमचो मोदेस्ती जावन आमकां आत्मीक जाणवाय मेळूंक आनी ताच्या भोक्ती कोरोनाचो प्रोसेस फुडें वचूंक बापा लागीं मागुया. सर्गीच्या मुखार बापा, भावार्थान केल्ली आमची मागणी तुजी खुशी जाल्यार दोयाळायेन ताका कान दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amka kita
म्हज्या भयणी बाबांनो, हे मोशानीक तुमचें बलिदान चोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्विस्फोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कश्टा मरणाचो समारोप आमी चलोयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनीक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनीक सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनीक सर्व ताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारितावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सुसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनीक मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सो गोलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याच्या जो क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खेयात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी खांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गट परगट ह्या बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगात वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्म दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. अपुरबायच्या बाबा भयणानो आमचें खासगी जिवीत भावार्थी जिवीत आमचें गोराबे आनी आमचें गोंय जरी तर तें बरें उरतलें जाल्यार आमच्या आकारणी गरजेची आमी आयकूंक जाय. आनी त्या पासत आयज आमचें हें मागणें म्हणटा आसतना किरीत भाशेन सायबा आमकां हें आयकोपाचें देणें दी. हांवें म्हाकाच आयकूंक हे भाशेन म्हजेंच जिवीत हांवें पवित्र करूंक म्हज्या कुटुंबान कितें चलता तें हांवें आयकूंक हे भाशेन आमचें घोराबी आमी सांबाळूंक वायट आसा तें पयसावूंक आनी आमचें गोंय भांगाराचें आमचें गोंय कितल्या देण्यांनी बोल्लोलें हें गोंय आमचें आमी तातूंतल्यान कितें जाता तें आयकून अशें आमचें गोंय स्वर्गीचें राज अशें आमी तें सदांच दवरूंक जेजूनच शिकयलेल्या मागण्यांत आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशन ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Dorin tuझे, आईस
गोडीबोर आमचे दोळे धांपून जेजूक आमी निकतोच घेतलेलो आसा ताचे कडेन आमी उलोवया. आमचें जिवीत आमचें कुटुंब ताच्या हातांत समोर पळोवया. उबी रावया, प्रार्थया. कोण व्हड्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सर्गीचें बोड खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. बसूया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आनीक एक पावत सगल्यांक तुमकां येवकार. ह्या दुसऱ्या दिसाक मानेवंत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसाची तयारी नव्यान करून आमी करतना तुमी सगळ्यांनी तुमची भक्ती तुमचो भावार्थ आयज दाखयलो म्हूण तुमकां शाबासकी. आयज खेरीत भाशेन हे मिसाचो मुख्य यादनीक कसो पाद्री आल्बान फेर्नांदीस आमचे मदेकोत आसा. मडगांवां आसलेल्या डायसिसन फॅमिली सेंटराचो तो डिरेक्टर. केदें व्हडलें बाग आमकां. आयज फामिलीक भेटयल्ल्या दिसाक तूं आमचे मदें आसूंक, कित्याक गोंयच्या फामिलींचो थर्मोमिटर परिस्थिती तूं जायते पावट वापुट्टा आनी ह्या अणभवांतल्यान तूं आमचे लागीं आयज उलयलो. खतखतो तुका आसा फामिलींचो, कुटुंबांचो. तूं आमकां मेळूंक आयचे मीस समोरूंक आमचें धारजोणें आमी भागी. आमचें आमंत्रण तुवें रोखडेंच स्विकारलें आनी तुजो चड मोलाचो आनी अणभवान बोल्लोलो संदेश आमच्या हांगासर एकठांय जाल्ल्या कुटुंबांक तशेंच ऑनलायन हे मीस आयकतल्या कुटुंबांक दिवंक तूं आयज हाजीर जालोय म्हूण तुका आमी काळजान दावन दिन वाचता फादर. कांय कळोवण्यो खेरीत इंतेसवा पासत मिसां तुमच्यान ऑफिसांत दिवंक जातात. पेडेस्तांचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इगोर्जेंत आसतलें. कुमसाराक आनी कावन्सिलिंगाक आमचे पाद्री सदां मातशेन बसलेले आसात. आमच्या ऑफिसा भायल्यान आमची क्लार्क बसलेलीं आसात. थंय वावराड्यांचो इश्ट पत्राची वर्गणी तुमी बरोवंक जाता, तशीच नवी वर्गणी तुमी बरोवंक जाता. तशेंच फादराक नेलो कॉल म्हयन्यालाचें सुस्क्रिसांव तुमी थंय फारीक करूंक जाता. ह्या दोनूय पत्रांनी आनी मॅगझिनांत तुमी पाद आग्नेलाच्यो, मानेवंत आग्नेलाच्यो खबरो थंयसर वाचूंक जातात. कांय पाद्रींनी, कांय लौकिकांनी ह्यो खबरो बरयल्यात. तशेंच आमच्या कातोलीक धर्मा वयर कांय खबरो थंयसर तुमकां वाचूंक मेळटल्यो. आनी आमचें जावं कौटुंबीक जिवीत, जावं लौकीक जिवीत, जावं फामिलीचें जिवीत घट करूंक तुमकां एक उत्तेजन मेळटलें हीं पत्रां वाचलीं म्हणटकूच. तुमकां कोणाकूय पांडालाचो कोर्स दिवची कशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान दिवं येता. मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. कालूच मानेवंत आग्नेलाची एक सीडी पाद आग्नेल आमच्या इश्टा ही रिलीज जाल्या. बँड स्टँडान ती विक्रेक मेळटा. कोणाकूय जाय जाल्यार ती एक मानेवंत आग्नेलाचो सुविनीर कसो तुमी घेवंक जाता. आमच्या पिलारच्या संस्थेंत पाद्री ब्रादर जातेल्यांक कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार बर्सस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून मेळचें. 2024 म्हणजे
येता त्या वर्साची बायबल डायरी इंग्लिशीन तशेंच कोंकणीन तुमकां बँड स्टँडांत विक्रेक आसतली थंयसर मेळटली. आमचे एक संस्थेचें एक आश्रम आसा शुभम जीण म्हटलेलें हांगासर आगशी. थंयसरले पाद्री ध्यान करतात मेडिटेशन. आनी तांणी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी सोमार ब्रेस्तार आनी शुक्रार असलें एक ल्हानशें मेडिटेशन सिमिनारींत करूंक येवजिलां. सदांच 13 तारखेर 17 तारखेर आनी 16 तारखेर सकाळीं 10:30 ते 11 आनी सांजे 5 ते 5:30. कोणाकूय हाचो अनुभव घेवंक जाय ध्यान मागणें तुमी सिमिनारींत वचूंक जाता ह्या तारखेर आनी ह्या वेळार. प्रितीच्या भाव भयणांनो, जायते फावोर मागणी करूंक आमी ह्या दोंगरार आयिल्ले आसा. कित्याक मानेवदाग्नेल बळवंत आनी आमची मागणी देवा लागीं पावयता म्हूण आमकां खात्री आसा. असल्याच भावार्थान एका आमच्या भयणीन आमकां एक आपल्याक मेळ्ळो उपकार बरोवन धाडला. रिटा कोस्ता पारोडा केपें जावन बरोवन सांगता, म्हज्या पुताक आनी सुनेक 6 वर्सां पर्यंत भुरगें नासलें. हांव सदांच मानेवंत आग्नेला लागीं भावार्थान मागतालीं म्हज्या पुताक आनी सुनेक भुरग्याचें देणें फाव कर म्हूण. हें तिणें 7 वर्सां केलें, 6 वर्सां केलें. मागीत रावली, नोवेना करीत रावली. शेकी मानेवंत आग्नेलान तिचें मागणें देवा लागीं घातलें आनी देवान तें आयकलें. म्हजी सून 6 वर्सांनी गर्भेस जाली, पूण 8 म्हयन्याची आसतना परत एकदां आकांत आयलो. गर्भांत बेबीचो मुवमेंट जायनासलो. तेन्ना परत त्याच खतखत्यान बरोवन हांवें नोवेना केली. मानेवंत आग्नेला अशें मागलें बेबीचो मुवमेंट जावंक. उत्सोऱ्यांनी बेबीचो मुवमेंट जालो आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. हांव काळजांतावन देवाक दिन वाचता आनी मानेवंत आग्नेलाक सांत म्हूण परगटूंक मागता. आतां आमी सगळीं उबी रावन उपकार मेळूंक हें मागणें आमी करुया. सगळे आमचे उपकार देणी जी आमकां जाय ती आमी देवा मुखार ह्या मागण्यांतल्यान घालुया. सर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अळखतांव आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उद्देशी ओत्सोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतावन मागतांव. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनून बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो ह्या वेळार मांडात. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळूंक मागणें करुया. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगोट परगटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवंत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून. रिच्या बाविनानो,
ह्या मिसा उपरांत 9:15 मिस आसतलें. उपकार मागता जी कोण दुसऱ्या मिसाक आयिल्लीं आसात तीं फाटींच रावची. हांगासर आसात आनी भायर गेल्या उपरांत तुमी भितर सरचें. आजून आमकां 20 मिनटां आसात म्हणटकूच सवकासायेन आनी सुस्निकायेन तुमी माटवांत भितर सरचें म्हूण मागता. आतां आमी उदीक करून फामिल्यो शेवटाचो आशिर्वाद पाद्रीच्या हातांतल्यान आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात. आत्मीक आकारणींतल्यान जाणवायेची दिवती सांबाळून तुमचें जिवीत, तुमचो घराबो आनी गोंय उखलून दवरूंक क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.